म्हणून तिथं योगायोग करायचा. या दोघांचाही अनुभव राजकारणात खूप गोड असतात आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पळयतात कितलेशेच येवजण्यो कितलेशेच स्कीम्स लोकांपर्यंत सगळ्यांचे ह्या माचयेर आसप आमचे खातीर खूप मोलाचे अशें आसात. संकल्प आमोणकर म्हजो एक बरो दोस्त आनी ताच्या वाडदिवसाच्या निमित्यान ताका शुभेच्छा दिवपाक हांगा वास्को येवप जाल्लें आसा. म्हजे बरोबर आमचे बाब श्री तानवडे आमचे खासदार, तशेंच आमचे बाब सावयकर आनीक बाब काबराल हे बी आमचो त्याच वेळार पाविल्ले आसात. बाब संकल्प जो आसा पळय न्ही एक बरो धडाडीचो कार्यकर्तो आनीक प्रत्येक घरा कडेन विकास पावोवचो, प्रगती पावोवची आनी लोकांची अडचणी कितें आसा पळय न्ही ते पयस करपाचें हें ताजें तत्व आनी ध्येय जें आसा पळय न्ही तें हांव बऱ्या वर्सां पासून पळयत आयिल्लो आसा. त्यामुळे ह्या मतदारसंघात एक बरो धडाडीचो आमदार मेळिल्लो आसा जेणे करून हांगसरली अडचणी जे कितें आसात, हांगसरली लोकांची मागणी जी कितें आसात ते पयस करपाची ताकद भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारा कडल्यान बाब संकल्प आमोणकर जो आसा पळय न्ही लोकां कडेन पावयतलो हातूंत दुबावूच ना. आनीक ह्या मतदारसंघाचो सामको बदल करपाचो, कायापालट करपाचो काम जें आसा पळय न्ही तो फाटल्या 3-4 वर्सां करीत येयल्लो आसा. म्हज्या डिपार्टमेंटा कडल्यान जे कितें ताची मागणी आशिल्ली ती जवळ जवळ अशें म्हणत की 90% ती कामां हांवें मान्य केल्ली आसात आनीक सँक्शन केल्ली आसात. हाजे मुखार सुद्दां काही उरल्या जर जायत जाल्यार मुखारले 5-6 म्हयन्या भितर हांव ती करून दिवपाक वयतलो. इतलें हांव सांगून संकल्प आमोणकर हाका शुभेच्छा दिता. बरें आयुश्य आरोग्य मेळुनी जेणे करून जनतेची सेवा जी आसा पळय ती करपाची ताका मेळुंये. देव बरें. संकल्प बाब आमोणकर आमचे मुरगांवचे आमदार तांकां बर्थडेक वीश करपाक लागले. आमचे बरोबर आमचे गोंय राज्याचे माननीय मंत्री शिरोड्याचे आमदार सुभाष भाऊ आमचे शिरोडकर, आमचे आदले खासदार आनी एनआरआय कमिशनर आमचे एडवोकेट नरेंद्र सावयकर, आमचे निलेश बाब कामराल आदले मंत्री आनी कुडचड्याचे आमदार. जशें आतां भाऊन सांगलें की संकल्प बाब आमोणकर हे तशे कश्ट करणारे आमदार. आपल्या मतदारसंघाक लागून पूर्णपणे जे करपाक जाय ते करपाक खंयच कमी उरप ना. आनी म्हणून एखादी मंत्री आसूं भाऊन जशें म्हटलें की आपल्या खात्यांतल्यान जास्तीत जास्त ह्या मतदारसंघाक जे कितें दिवपाक मेळटा तें आपण दिल्लें आसा. आनी त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री आसत किंवा बाकीचे मंत्री आसत हे सगळेच जाण तांकां ह्या मतदारसंघाचो विकास जावपाक जाय म्हणून पूर्णपणे सहकार्य करतात. आनी जेणे कश्ट आनी केन्नाच निरुत्साह जावना अशा पद्दतीचे आमदार बाब संकल्प बाब आमोणकर आज त्यांचो वाडदिवस हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता की तेंचे बरें तांकां आरोग्य दिवचें आनी 2027 परत एकदा लोकांच्या समर्थनाक ह्या मतदारसंघाचें नेतृत्व करपाक तांकां धन्यवाद. नमस्कार. आयज आमचे मध्ये आमचे सुभाष बाब, तानवडे बाब आनी नरेंद्र बाब हे आमी वांगडा आमी चिंतून आशिल्ले वांगडा पावले कोणाचे बद्दल संकल्पाचे बद्दल आनी ताका ऑल द बेस्ट म्हणपाक की काम चालू आसा तशें चालू दवर. म्हाका अजून लक्ष की हांव जेन्ना पिळवडे मिनिस्टर जाल्लो एक इश्यू हांगा गाजतालो की हो जो कनेक्टिंग बायपास जे आमी सगळे आतां येयल्या तो कंप्लीट जायनासलो. तेन्ना एक ल्हानपणीन आमी गडकरी साहेब जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो एक वेआवट काडली आनी आज बरें दिसता की हांव जरी तर इनॉग्रेट करूं ना त्या वेआवट काडली त्या वेआवटाचेर हांव रस्त्यार आज खूब दिसांनी येयला. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी करता तेन्ना हे प्रोजेक्ट संकल्प बाबाचे जेन्ना हांव म्हजो एक बारीकसो ट्रेनिंग आशिल्लो PWD मिनिस्टराचो आनी खुबश्यो गोश्टी तेजे खातीर हांव दीस काडले हांव करून दाखोवंक शकता. हे कित्याक लागूंक शकलो की संकल्प फॉलोअप करतालो तेजे खातीर आमी करूंक शकले. सो आय विश हिम ऑल द बेस्ट आनी विश ऑल मुरगांव टू गिव हिज सपोर्ट so that he becomes a good MLA in the future. Thank you.